नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या 5 देशाच्या भोंवडेर आयज पयल्या पावण्यार संयुक्त राष्ट्र अमिरातीक दिल्ली भेट. देशाक कायमचो साथीदार म्हणटना पेट्रोल तशेंच गॅस संबंदीत म्हत्वाच्या कबलातीचेर जाल्यो सयो. प्रश्नपत्रिका फुटिल्ल्यान रद्द जाल्ल्या नीट यूजी वैजकी प्रवेश परीक्षा परत एकदा जातली 21 जूनाक. पात्र विद्यार्थ्यांचेर अन्याय जावचो न्हय म्हूण फुडल्या वर्सा सावन कंप्युटर प्रणाली वरवीं घेतले परीक्षा. गोंयचे नामनेचे सामाजीक आनी राजकीय कार्यकर्ते डॉ केतन भाटीकार सर्पदंशात जाल्ल्या विशबादेक लागून अचकीत संवसाराक अंतरले. आयज सांजे तांच्या कुडीचेर फोंड्यां मसणभुंयेंत जाले निमणे संस्कार. केंद्र सरकारान पेट्रोल तशेंच डिझेलाचें मोल लिटराक 3 रुपया वाडयले. मध्य पूर्व सुरू आशिल्ल्या संघर्शाच्या फाटभुंयेर सरकारान घेतलो निर्णय. आनी IPLच्या रसिकां खातीर आयज जाली मोठी घोशणा. गोंया सयत देशाच्या हेर राज्यांनी फॅन पार स्थापीत करून भव्य स्क्रिनीचेर खेळ करतले प्रसारीत. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. 5 देशाच्या भेटेर आशिल्ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आपल्या भोंवडेच्या पयल्या पावण्यार UAEत पावले. थंय तांकां विमानतळाचेर संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्रपती शेख मोहम्मद बिन जयद अल नह्यान हांणी येवकार दिलो. मजगतीं प्रधानमंत्री मोदी हांचें विमान विमानतळाचेर देंवचे आदीं UAEच्या सीमे भितर सरना फुडें UAE वतीन तांच्या विमानाक F-16 ह्या झुजारू विमानान एस्कॉर्ट केलें. उपरांत तांणी UAEचे राष्ट्रपती शेख मोहम्मद बिन जयद अल नह्यान हांच्या सयत बसका केली. तशेंच दोनूय फुडाऱ्यांच्या हजेरेंत भारत आनी UAE मजगतीच्या संबंदांत आनीकूय रणनितीक तशेंच अर्थीक नेट दिवपी तरेकवार समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो जाल्यो. हातूंत संरक्षण, पेट्रोल, गॅस, जहाज बांदणी तशेंच हेर मळावेल्या कबलातींचो आस्पाव आसा. UAEचे राष्ट्रपती सयत प्रतिनिधी मंडळ स्तरावेल्या बसकेंत उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मध्य पूर्व आशियांत सुरू जाल्ल्या संघर्शाचो संदर्भ घेवन कारण नासतना UAEचेर जाल्ल्या हल्ल्याचेर टिका केली. तशेंच एकचार सुरक्षा आनी प्रादेशीक अखंडता तिगोवन दवरपा हेतान भारतान सदांच UAEचो साथ दिला आनी फुडाराक लेगीत असोच साथ कायम आसतलो अशी गवाय प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली. जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपस से सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई. इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की. दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा. आज जिस तरह की परिस्थिति है इसमें भारत और UAE की स्ट्रेटेजिक साझेदारी इसका महत्व कई गुना बढ़ गया. हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे. एक बार फिर आपके आत्मीयता भरे स्वागत और गहरी मित्रता के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. आपल्या UAE भेटी उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या भोंवडेच्या दुसऱ्या पावण्यार नेदरलँड देशाक वचपाक भायर सरल्यात. राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी NTA हांणी वैजकी प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 खातीर फेरपरीक्षा 21 जून दिसा घडोवन हाडपाची घोशणा आयज केली. हे आदीं मे म्हयन्याच्या 3 तारखेक जाल्ल्या ह्या परीक्षेचे प्रश्नपत्रिका फुटिल्ल्यान ही परीक्षा रद्द केली. पेपर फुटीच्या प्रकरणाचो तपास सध्या केंद्रीय अन्वेषण विभाग करतात. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी नीट फेरपरीक्षेविशीं तारीख जारी करतना विद्यार्थ्यांक ह्या परीक्षे खातीरचे प्रवेश पत्र 14 जून मेरेन जारी करतले तेन्ना कसल्याच तरेच्या अफवांक विद्यार्थ्यांनी बळी पडचे न्हय अशें आवाहन केलें. ते भायर फुडल्या वर्सा सावन ही परीक्षा कंप्युटर प्रणालीन करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी जाहीर केलें. अभी NTA ने नीट UG का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है. 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है.
तशेंच परीक्षा वेवस्था बळिश्ट करपा खातीर आनी पेपर फुटीच्या तशेंच हेर गैरसोयी टाळपा हेतान बदल करप गरजेचें आसा अशेंय नमूद करतना शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आनी हेरांनी केल्ल्या फटींगपणाक लागून खंयच्याच पात्र विद्यार्थ्याचो अधिकार वचचो न्हय म्हण आदली परीक्षा रद्द करून परत परीक्षा घेतल्या अशें स्पश्ट केलें. लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है. विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है. ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है. सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है. इस बार सीबीआई तह तक जाएगी. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात आयज धार जिल्ह्यातल्या भोजशाला संकुलात हिंदू देवूळ म्हण जाहीर केला. हांगा सरस्वती देवीचें देवूळ अस्तित्वांत आसा आनी हे स्थळ संस्कृत शिक्षणाचें केंद्र आशिल्लें अशें न्यायालयान म्हळां. मुसलमान पक्ष ताका कमल मौला मशीद म्हणटात. मुसलमानांक ह्या सुवातेचेर नमाज पाळपाक मेळिल्लो पयलींचो आदेश न्यायालयान रद्द केला. तशेंच मशीद बांदपा खातीर पर्यायी जमनी खातीर मुसलमान पक्ष सरकारा कडेन वचपाक शकता अशें त्या आदेशांत म्हळां. न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ल आनी न्यायमूर्ती आलोक अवस्थी हांच्या खंडपीठान हो निकाल दिलो. भारताच्या पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या अहवालाचेर आदारून हो निश्कर्श न्यायालयान काडला. हिंदू पुजेची परंपरा हांगा केन्नाच थांबली ना अशें तातूंत म्हळां. न्यायालयान संकुलाचें प्रशासन आनी वेवस्थापन ASI हांणी केंद्र सरकारा कडेन सोपयला. न्यायालयाच्या निर्णयाविशीं हिंदू पक्षाचे वकील विष्णुशंकर जैन हांणी अदीक म्हायती दिली. जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो ASI का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है. कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का. साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे. और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं. जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है. मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे. और जो ASI का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है. नवी दिल्ली हांगा आयोजित ब्रिक्स देशाच्या विदेश वेव्हार मंत्र्यांचे बसकेत वांटो घेवपाक आयिल्ले इराण देशाचे विदेश मंत्री अब्बास रागची हांणी पश्चिम एशियांतले संघर्श काबार करून शांती प्रस्थापीत करपाक भारताची म्हत्वाची भूमिका जावं येता अशें नमूद केलां. आयज पत्रकारां लागीं उलयतना इराण देशांत खंयच्याच समस्याचेर लश्करी उपाय काडूं नजो तेन्ना समजिकायेच्या माध्यमांतल्यानच साबार प्रश्न सुटावे जावं येता आनी इराण हातूंत भारताच्या रचनात्मक भूमिकेत येवकार दितले अशें अरागची हांणी सांगलें. This ministerial meeting of BRICS and for the success of this meeting. I think it was one of the best, ministerial foreign ministers meeting of BRICS. We had several meetings and we discussed about different important topics which are related to BRICS purposes and principles. For BRICS is to continue working on its principles and the road that we have started to go together. And for the West Asia, I think the best way is to go for diplomacy. There is no military solution. And I think the United States should understand the point. They have tested us at least twice. पुराय संवसारभर कच्च्या तेलाचे दर वाडल्या उपरांत तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर लिटराक 3 रुपया वाडयल्यात. दिल्लीत आतां पेट्रोलाचो दर लिटराक 97.77 रुपया जाल्यार डिझेलाचो दर लिटराक 90.67 आसा. मुंबय आतां पेट्रोल 106.68 रुपया आनी डिझेल 93.14 रुपया दर लिटराक मेळटलें. कोलकाता पेट्रोल 108.74 रुपया आनी डिझेल 95.13 दर लिटराक मेळटलें. जाल्यार चेन्नय पेट्रोलाचो दर 103.77 रुपया आनी डिझेलाचो दर 95.35 रुपया इतलो जाला.
आयज गोंयकारांची सकाळ एका दुख्खद बातमेन सुरू जाली. गोंयच्या राजकीय मळार एक निर्भय आनी धाडसी तरणाटे व्यक्तिमत्व म्हूण वळख आशिल्ले फोंड्यां म्हालाचे काँग्रेस पक्षाचे फुडारी डॉ. केतन भाटीकर अचकीत संवसाराक अंतरले. खात्रीलायक सुत्रांच्या म्हायती प्रमाण आतांच मेळिल्ल्या पोस्टमॉर्टम अहवाला अंतर्गत तांकां सर्पदंशाक लागून मरण आयलां हें निश्चित जालें. आयज फांतोडेर प्रवास करतना 42 वर्साच्या डॉ. केतन भाटीकर हांणी मदींच गाडी थांबोवन ते गाडयेंतल्यान देंविल्ले आसतना ही घडणूक घडली. फांतोडेर 3.5 वरांच्या सुमाराक तांकां मोल्याच्यान धारबंदोड्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत हाडले आसतना थळाव्या दोतोरांनी तांकां मृत घोशीत केलो. तांचे सयत प्रवास करपी तांचो इश्ट सुशांत कवळेकर हांणी पुराय घडणुके विशीं म्हायती दिली. डॉक्टर भाटेकर आनी हांव वांगडा आशिल्ले काल ते कामां लागून गेल्ले. येता आसतना वाटेर फोन काडपाक म्हणून जातली न्हू तेन्ना ताणें म्हाका म्हटलें की कोण तरी घास पालो व्हरपा सो घास पालो हांवें फोगाणें कितें जाय म्हणलें आनी असो येता आसतना गाडये गेलो आनी घास गाडयेर बसलो मागीर कितें जालें हांव भितर बसप हांव भितर गेलो आनी कितें जालें तांकां हांवें पालो म्हणलें तसोच दुखलो भितर तेजेर आनी हांव कसो येयलो चार वरांनी कितें जालें कितें चक्कर येता म्हणून पालो आनी न्हिदलो म्हणटा तें रेंज नासली अशी ती गाडी शाळपण्या रेंज आसा जाल्यार तेजे भावाक फोन मारलो हांगान जालो मागीर म्हाज्या फ्रेंडाक फोन मारलो ताका सांगलो तेका आनी कितें जालें पावस पडला आनी काल ती गाडी एक पडिल्ली आसा सो त्या कारण म्हाका येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जावपा लागलें आनी मागीर आमी तेका एम्बुलन्सीन शिफ्ट केलो वाटेर रस्त्यारूच आनी उसगांव हाडिल्लो हांगा आनी थंय तेंच्यांनी सांगलें की ताका चॅक करता तेंच्यांनी मागीर सांगलें तेज्या भावाक की पायटान ताका ऑलरेडी पॉयजन जालें म्हणून प्लीज टेक मोर दॅन 1 hour. डॉ. केतन भाटीकर हे गोंयच्या सामाजीक तशेंच राजकीय मळार सक्रीय कार्यकर्ते म्हणून वावुरताले. हालींच फोंड्या जावपी पोटवेंचणुकेचे फाटभुंयेर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष सोडून काँग्रेस पक्षा वतीन वेंचणूक लढोवपाचो निर्णय तांणी घेतिल्लो. हे आदी लेगीत 2022 जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेंत मगो पक्षा वतीन फोंड्या म्हालांत वेंचणूक लढोवन तांच्यो सामक्यो कमीत कमी मतांनी पराभव जालो. निस्वार्थ भावनेन लोकांच्या उल्याक पावपी केतन भाटीकर हांच्या मरणाचेर फोंड्या म्हालांतल्या नागरिकां सयत राजकीय फुडाऱ्यांनी लेगीत दुख्ख उक्तायलां. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत एक्स माध्यमाचेर संदेश घालून दुख्ख उक्तायतना वैजकी समुदाया खातीर डॉ. केतन भाटीकर हांचें आकस्मीक मरण व्हड लुकसाणाचें अशें सांगून तांच्या आत्म्याक सद्गती मेळची अशें मागलां. मगो पक्षाचे मुखेली दीपक ढवळीकर हांणी दूरदर्शना कडेन उलयतना केतन भाटीकर हांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलें. कारण निस्वार्थीपणान जाणें काम केलां आनी आपल्या अख्खें आयुश्य यूथ म्हणून ताणें लोकां खातीर दिलां. ना रात ना दीस लोकांक पावतालो, समाजाक सगळे कडेन पावतालो. फोंड्याच न्ही पियोळ मडकय शिरोड्या जे कोण येता तांकां तो सदांच पावतालो आनी तेन्नाच ताणें नांव सगळो खंयच्याय संकटाक तो उबो रावतालो सगळ्यांक आनी त्या खातीर चड दुख्ख जाता. समाजात एक बरो तरूण काम करता. तशेंच मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर आनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी लेगीत डॉ. केतन भाटीकर हांच्या अचकीत मरणाचेर शोक व्यक्त केलो. सदांच फोन करून खुबशे ओपिनियन्स घेतालो आनी कितें विचारीत आसतालो आनी एक क्रेज आहली ताका पॉलिटिक्सान आनी सदांच म्हणटालो आपूण आमदार एकदां तरी जातलो म्हणून. पूण देवाचे कितें बरयलेलें सेपरेट आहलें आनी आयज तो आमच्या मदीं ना. खूब दूख दिसता. म्हाका दिसता फोंडेकारांनी एक बरो एक पॉलिटिशियन एक लिडर आयज तेंच्या मदीं ना जाल्लो आहा. फोंडेकारांक खरेंच एक बऱ्यापैकी एक लिडर मेळटलो आसले जो बारीक सामान्य मनशांक सपोर्ट करतालो, हेल्प करतालो. आयज खरेंच गोंयान एक बरो एक रायझींग पॉलिटिशियन ना जाल्लो आहा. ताका लागून तेज्या फॅमिलीक आनी तेंच्या एंटायर फॅमिलीक स्पेशली तेज्या आई बाबाक धीर दिव देवा कडेन इतलेंच मागता की तेका धीर दिवची. गोंयांतलो एक नामांकीत दोतोर आनी दुसरें म्हणजे तेजे कडेन इतलो तो लोकां कडेन मिक्स आसलो की इतलो लोकां कडेन संबंदीत आसलो की तेजे ही जी आयज तो आमच्या भितरलो ना जाल्लो ही जी गैरसोय लोकांक जातली
नक्कीच हेजें लुकसाण ही सबंद गोंयकारांक जातली. आज तेज्या अकस्मीत निधनामुळे सबंद गोंयच्या लोकांक आज तेजी उणीव आसतली आनी जें कार्य तेणें केल्लें आसा त्या कार्याचो आमकां लाभ जन्मोजन्मी उगडास उरतलो. अशा तरेचें हें एक नेतृत्व जो एक समाज सेवक आसलो, जो एक फुडारी आसलो, राजकीय फुडारी आसलो, गोरगरिबांचे प्रश्न फुडें घेवन वचणारो अशें एक नेतृत्व आसलें आनी तें ना जाल्लें आसा. देवा कडेन मागता की तांच्या घरच्या मनशांक हें दुख्ख पेरपाक खूब देवान कठीण परिस्थितींतसून ह्या वयर सरपाक लागून देवान तांकां शक्ती दिवची. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी शेतकामां खातीर सैमीक खत वापरा विशीं आवाहन करीत एक्स माध्यमाचेर आयज संदेश घाला. गोंय हें सदांच सैमीक राज्य आसून हवामान बदल तशेंच सैमीक बदलांचेर नियंत्रण हाडपा हेतान गोंयच्या शेतकी मळार बदल सुरू जावप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. तशेंच आपल्या संदेशांत तांणी शेतकारांक आनी शेतकी भागधारकांक जबाबदार आनी शाश्वत शेतकी पद्दत आपणावपाक पर्यावरण संवर्धन करपाचो उलो मारला. शाश्वत शेती हीच स्वयंपूर्ण आनी विकसीत गोंयची बुन्याद जावन आसा अशें तांणी आपल्या संदेशांत नमूद केलां. स्वयंपूर्ण आमकां एग्री सेक्टरांत खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक जाय आनी ताकाच लागून आमी प्राकृतीक शेती हाजेर आमकां भर दिवपाक जाय आनी ताकाच लागून गोंयची पारंपारीक खाजन शेती आसतली, काजू आसतलो, कुळागरां आसतली आनी आमची टोटल भात लागवड आसतली. हें तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी पारंपारीक रित्या हे ऑर्गेनीक मॅन्युअराचेरूच करीत आयिल्ले आसा आनी आमकां सगळ्या जाणांक आमी पळयता बाय डिफॉल्ट गोंयचो काजू हो ऑर्गेनीक काजू आसा, फणस हो ऑर्गेनीक आसा आनी हे सगळें आमकां तशेंच जर आमी करून दवरतले आसत जाल्यार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आमकां 4Rचो जो प्रिंसिपल सांगला म्हणजे हातूंतल्यान रायट सोर्स, रायट डोस, रायट टायम आनी रायट प्लेस ह्या 4R हाज्या प्रमाणे वचपाक जाय आनी तें जर आमी करपाक शकले आसत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांतली शेती पारंपारीक रित्या आमी ऑर्गेनीक दवरपाक शकतले. पिवपा उदक खात्याचे मंत्री आनी सांग्याचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी आयज साळावली धरणाच्या उबारपांत येवपी 100 MLD तांकीच्या नव्या प्रकल्पाची पळोवणी केली. ह्या वेळार उलयतना ह्या प्रकल्पांत हरीत उर्जेचो वापर करून सौर उर्जेच्या माध्यमांतल्यान पुराय प्रकल्पाक वीज पावयतले आनी हातूंतल्यान पर्यावरण संवर्धनाच्या दिकेन एक म्हत्वाचें पावल सरकार उबारता अशें मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलें. एंटायर काम जे 100 MLD प्लांटाचे काम करतात ते लक्ष्मी सिव्हिल इंजिनियरिंग वर्क्स फ्रॉम कोल्हापूर आणि म्हाका दिसता की आम्ही जो टाइम फ्रेम दिल्लो आसा, शेड्यूल दिल्ले आसा, दे आर मच अहेड ऑफ दॅट शेड्यूल अँड आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट द वे दे हॅव बीन डुईंग देअर वर्क इन पार्क दे वूड डू इट विदाउट एनी हिंड्रन्सीस आणि आमकां चड अशी हे जावचें ना. आणि अनदर गुड थिंग दॅट वी हॅव डन, we are trying to use green energy for that so that we are reducing the load of the electricity. आम्ही हांगा सोलर पॅनल बसयल्यात. ताचे पयलीं आमी एक सोलर पॅनलांतल्यान हांगा एनर्जी केल्ली आसा. सो ग्रीन एनर्जी प्रॉडक्ट्स आमी हांगा केल्लो आसा सो दॅट सनलायट आनी तातूंतल्यान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आत्मनिर्भर भारत आणि मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पने अंतर्गत गोंयच्या दरेक पंचायतीन उदरगतीच्या कामा खातीर 50 लाख रुपयाचें अनुदान दिलां. ह्या अनुदानाचो वापर करून आगरवाडा चोपडे पंचायत वाठारांत बऱ्याच काळा सावन अडकून पडिल्ल्या पंचायत सभाघराच्या कामाक आतां नेट मेळटलो अशें मांद्रेचे आमदार जी तारुलकर हांणी नमूद केलां. हो प्रकल्प 90 लाख रुपया गुंतवणुकीचो आसा आनी ताचें काम पावसादी 2 पावण्यात पुराय करतले अशें लेगीत तांणी सांगलें. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोय याच्या अंतर्गत जे प्रत्येक पंचायतीक 50 लाख रुपया डेव्हलपमेंटा खातीर दिले ते डेव्हलपमेंट प्रत्येक पंचायतींनी केल्ले आणि आगारवाडे चोपडे हे पंचायतीन जे 50 लाख तांकां स्पेंड करपाक दिल्ले तांकां तो हॉल बांदपाक जाय आसले आणि जो हॉल पयलींचो आसलो म्हणजे सातेरी देवस्थानान तांकां जो जागो दिल्लो तो हॉल RDA मार्फत खूब वर्सां पयलींचो आसलो आणि तो सारकी परिस्थिती पळयतात भितर कसलें फंक्शन घेवंक शकनात
आनी ताका लागून हे 50 lakhs हांगासर स्पेंड करप हे तेंच्यांनी ऑलरेडी म्हाका दिसता गेल्या 3 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी डिसायड केल्लें आनी त्या फेजी प्रमाणे सायड बाय सायड आमी दुसरें प्रोविजन केल्लें आहा. सो म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टर बेगिनात बेगीन काम सोंपोवपाक जाय. ताका रिक्वेस्ट करता बेगिना काम हे सोंपोवपाचें कित्याक पावसूय पडटलो. गोयचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नायक हांच्या सयत गोंय पर्यटन मंडळाच्या वांगड्या सयत बसका करून पत्रकार परिशदेंत ह्या बसके विशीं सखोल म्हायती दिली. ह्या वेळार संवसारांत सुरू आशिल्ल्या तरेकवार संघर्शाच्या फाटभुंयेर पर्यटन वेवसायाचेर बऱ्यापैकी ताचो परिणाम जाला हें नमूद करतना ह्या समस्येचेर मंथन करपा दिकेन साबार भागधारकां सयत बसका घेतिल्ल्याचें मंत्री खंवटे हांणी सांगलें. तशेंच येता त्या पावसाळी मोसमांत चडांत चड देशी पर्यटकांक गोंयच्या दिकेन आकर्शीत करपा दिकेन ह्या बसकेंत चर्चा जाली आनी हे खातीर 20 मे दिसा परत एकदा बसका आपयतले अशी म्हायती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. आयच्या दिसाक आमी सगळ्यांनी एक कडेन येवन एकूच थाराव घेतलो की एक म्हणल्यार सगळे प्रेझेंटेशन समजून आमचे बाब जॅक सुकिजांनी एक प्रेझेंटेशन हाडिल्लें इज हाव इट वॉज अँड वॉट नीड्स टू बी डन. आणि टुडे द कॉन्क्लुजन ऑफ द मीटिंग इज दॅट वी नीड टू एक्चुअली सीट फॉर एटलीस्ट a brainstorming session ASAP. The decision makers need to be invited. The OTA platform needs to be invited. And we need to have a plan which will have not only this quarter but the next 6 months in total. की बाबा आमी फेस्टिवल्स वाडोवचे पडटा, डॉमेस्टीक खंय वाडोवचे पडटा, खंयच्या सेक्टरान टार्गेट करचे पडटा, टार्गेट ऑडियन्स कितें आसची पडटली, इन्फ्लुएन्सरांचो रोल कितें आसतलो, कलिनरी एक्सपिरियन्स आमी दिवपाक जाय ना काय नाका, हेरिटेज इंडो पोर्चुगीज एक्सपिरियन्स लोकांक दिवपाक जाय काय नाका. सो स्ट्रॅटेजीक पोझिशनिंग आमी कशें करपाक जाय हाचेर विचारधारा करपाक येता त्या फुडल्या विकान 20 तारखेक वी हॅव कॉल्ड इन्वायटेड ऑल द स्टेक होल्डर्स हू हॅव बीन इन्स्ट्रुमेंटल टू कीप गोवा एज एम्बेसेडर्स. दे हॅव ऑल कॉन्ट्रिब्युटेड. घेऊया एक ल्हानसो विसव. खाली होते घर, बेहतर रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर रुख करते युवा, यही तो उत्तराखंड के गांवों की नियति बन गई थी. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने भीड़ से अलग राह चुनी. उन्होंने न केवल गांव में रहना तय किया बल्कि अपने जंगलों और पेड़ों की रक्षा की मुहिम भी छेड़ी. उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के बंगसील गांव के अरुण गौर ऐसे ही युवा हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने गांव, अपने पहाड़ और जंगलों को प्राथमिकता दी. भारत के गांव बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें. जिंदगी को जीने का तरीका, जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका. देखिए गांव से वो नीलेश मिश्रा सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे जैसे बिजुरियां. Right, my name is Anthony Gonzalez. मैं दुनिया में अकेला हूँ, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए. रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420. My name is Anthony Gonzalez. Right, my name is Anthony Gonzalez. सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9 बजे डीडी नेशनल पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भारत आणि आफ्रिका ह्या दोनूय देशांमदी आशिल्ल्या सहकार्याच्या नदरेन नवो अध्याय आतां सुरू जाला. भारत आफ्रिका ह्या दोनूय देशांमदी आशिल्ल्या द्विपक्षीय संबंदां नदरेन जाल्ल्या कबलातीचेर सयो जातल्यो आनी त्या खातीर दोनूय देशांमदले संबंद घटमूट करपा खातीर भारत आफ्रिका फोरम समिटाचें आयोजन लेगीत केलां. कोमोरोसाचे विदेश मंत्री KL गंजू हांणी ह्या समिटा विशीं अदीक म्हायती दिली. They are very good. The bilateral relations between the two countries are very good. We have lot many MOU signed between the two countries. And during the India-Africa Forum Summit 3rd, our president was there with a very large delegation. And this year also I hope that the delegation will comprise about 15 people. President is coming, the foreign minister is coming, and senior officers are coming.
भारतीय हवामान खात्यान जारी केल्ल्या म्हायती प्रमाण दक्षिण पश्चिमी मॉन्सून 26 मे दिसा केरळम हांगा प्रवेश करतलो. हातूंत फाटीफुडें 4 दिसांचो फरक जावं येता. हरशी मॉन्सून केरळम हांगा चड करून 1 जूनाक जाल्यार गोंयांत 7 जूनाच्या अदमासाक प्रवेश करता. पण अंदू वर्सा मॉन्सूनाचो प्रवेश बेगीन जातलो असो अदमास उक्तायल्ल्यान गोंयांत लेगीत जून म्हयन्याच्या आदी पावसाक सुरवात जातली अशें लेगीत अपेक्षीत आसा. मजगतीं फुडल्या 24 वरां भितर मॉन्सून बे ऑफ बंगाल, अंदमान दर्या तशेंच अंदमान आनी निकोबार जुंव्याचेर प्रवेश करतलो असो अंदाज हवामान खात्यान उक्तायला. इंडियन प्रिमियर लीगाच्या रसिकां खातीर खासा घोशणा करतना फॅन पार ह्या संकल्पनेची आयज घोशणा केली. देशाच्या 45 शारांनी IPLच्या रसिकांक भव्य स्क्रिनीचेर खेळाचे थेट प्रसारण पळोवपाक मेळटले. तशेंच ह्या प्रदर्शना वेळार संगीत, मर्चंडायज, खाणाचे स्टॉल तशेंच हेर मजेशीर कार्यावळी लेगीत आयोजीत जातल्यो अशें पत्रकार परिशद आपोवन आयज आयोजकांनी जाहीर केलां. It is our greatness to have a IPL fan park in Goa. There are a lot of states are there who are looking forward to have that, and so it is very important. Goa is having that. That also is Margao SGPDA ground, and we ask most of the people to be there and enjoy the match. We have on 16th and 17th May. 16th May we have KKR and GT, and 17th May we have DC and Rajasthan Royal, that's Delhi. There will be a lot of entertainment. We ask each and everyone to be there, enjoy yourself. There will be lucky draw, there will be lucky entry, there will be a lot of food will be on concession, and you see most of the games will be provided for the kids, and there will be people who win the entry coupon like this. They will get a T-shirt, this T-shirts, and I would just say enjoy Tata IPL Fan Park 2026. पळयाचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केल्या ते प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 36.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या 5 देशाच्या भोंवडेर आयज पयल्या पावण्यार संयुक्त राष्ट्र अमिराताक दिल्ली भेट. देशाक कायमचो साथीदार म्हणटना पेट्रोल तशेंच गॅस संबंदीत म्हत्वाच्या कबलातीचेर जाल्यो सयो. प्रश्नपत्रिका फुटिल्ल्यान रद्द जाल्ल्या नेट UG वैजकी प्रवेश परीक्षा परत एकदा जातली 21 जूनाक. पात्र विद्यार्थ्यांचेर अन्याय जावचो न्हय म्हण फुडल्या वर्सा सावन कंप्युटर प्रणाली वरवीं घेतले परीक्षा. गोंयचे नामनेचे सामाजीक आनी राजकीय कार्यकर्ते डॉ केतन भाटीकार सर्पदंशात जाल्ल्या विषबाधेक लागून अचकीत संवसाराक अंतरले. आयज सांजे तांच्या कुडीचेर फोंड्या मसणभुंयेंत जाले निमणे संस्कार. केंद्र सरकारान पेट्रोल तशेंच डिझेलाचे मोल लिटराक 3 रुपया वाडयले. मध्य पूर्व सुरू आशिल्ल्या संघर्शाच्या फाटभुंयेर सरकारान घेतलो निर्णय. आनी IPLच्या रसिकां खातीर आयज जाली मोठी घोशणा. गोंया सयत देशाच्या हेर राज्यांनी फॅन पार स्थापीत करून भव्य स्क्रिनीचेर खेळ करतले प्रसारीत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप जारी केलां. ताचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.